टीम आम्ही घेतली नॉर्थ गोवाची. खास करून आमचो जो रोड टॅक्स आसा तो रोड टॅक्साचो तेजो जो व्यू आहा तो आमी 1.5 वरां जाले सरकार दरबारी फावटी मारता की रोड टॅक्स आमकां माफ करचो. आणि खास करून आमची मागणी आसली की जो आमचो रोड टॅक्स वर्साचो भरता तो आमचो क्वॉर्टरली करचो. जो आमचो क्वॉर्टरली आहा तो सरकारान आमचे करून दिला की क्वॉर्टरली आतां आमकां क्वॉर्टरली टॅक्स भरूंक मेळटलो 3 म्हयन्यान. आणि जो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 जो कितें सरकार टॅक्स पेंडींग आहा म्हणजे माफ करपाचो हेजें काम जावपाचें आहा. ताका एक कॅबिनेट जावपाचें आहा. तें कॅबिनेट एक जातलें कारण 18-19 हो जाल्लो आसा, 19-20य जाल्लो आसा. पण मध्यंतरी कडेन जेन्ना काम स्टार्ट जालें तें काम स्टार्ट जावन तो 16-17चो जो कितें पेंडींग आहा तेका एक मातशें कॅबिनेट डिसिजन जाय. कांय कारणाक लागून उरलें तें आतां लगेच जातलें. तेज्या उपरांत तो टॅक्सूय माफ जातलो. जेणी कोणी टॅक्स भरला जो टॅक्स भरला ताका माफ मेळचो ना. तो टॅक्स भरला तो ऑलरेडी सरकाराक जमा जालो. आणि जी आयज आमी मिटींग आपयल्ली खास करून जो आमचो आतां हालींच इलेक्शन माल जाला तो इलेक्शन माल कशा पद्दतीन चलोवपाचो, कश्यो कितें गाडयो घालपाच्यो तोय विशय आसा. तुमी सीएमक मेळपाक आहा नॉर्थ गोवा ट्रक ओनर. हय आमी सीएमाक मेळपाचें आहा. सीएमाक मेळपाक आमी सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा पण आमकां आजून पर्यंत डेट दिवंक ना.